समजून करा देवाच्या डोळ्यां रूपांतर करून कुडी ख्रिस्ताच्या बुद्धीनं बेरायला जुना सोम्याचे सुद्धा एक मोठ्या बांधात मोगाच्या सोम्याचे जेवण बलिदान सर्गीचे पवित्रन दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण पुनः जीवन बलवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो ख्रिस्त मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो आयची वचपां आयकतना म्हज्या मती येता तें चिंता कितें म्हळ्यार आपोस्तल प्रत्येक जाण सांग पावल क्रिस्ता खातीर कितलो वावुरलो आनी आमी कितें वावुरता हे एक सवाल. दुसरें सरेस्परा देवान आमकां सस्नाच्या सुखाक रचला पूण ताका आमी फावो जाय अशें आसतना खंयचेय एक इनाम दिता आसतना तो इनाम घेवंक फावो घे म्हूण पळयतात. तशें सर्गींच्या सुखाक आमी फावो घे म्हूण देव आमकां पारखिता. आमच्या भावार्था खातीर ह्या स्वता निती खातीर आमी कश्ट सोंसचे पडटा पूण सस्तेंचें सूख विसरून पडून आमी अनितीन जियेल्यार खंडीत जावन तें सूख आमकां मेळना. थोड्या फावटी आमी सुकून पडल्यान जावंक पुरो त्या पातकाचें आमी दूख धरया. हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. हांव पातकी सर फजेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो उसुकण्यो सांगता मनाचें तोंडाक सारून वायट धरून आनी बरें सारून हांवें जायती पथकां केल्यात. हो म्हजो बोड अपराध ह्या प्रसिद्ध क्रिस्तांस अपवार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनीत करात प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या कनवड्या बापा तुझ्या पुतान आमचे फसवत खुसार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मनाच्या जुलमांतली आमकां सोडयली. ही तुजे वडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मांडून घेवन मैमेवून पुन्हा जिवंतपणाक पावोवंक आमकां तूं सुपाव कर म्हूण आमी तुजे लागीं गलतपणी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समय पळयत म्हज्या एकपणान जियेता आनी रास करता सस्तांच्या ससना. आमेन.
दमदताची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. अशें आसा, एक रातीर दर्शना मुखांत सुम्यार पावला म्हळें, भियेनाका, उलय, ओगोन रावा नाका, हांव तुजे सांगाता आसा आनी कोणाच्यान तुका बादा करूं तांगचें ना. कित्याक म्हजे म्हणले 22 जण ह्या शहरांत आसात. अशें पावल कोरिंतान 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचें उतर तांकां परगट करतलो. पूण गल्ल्यो आकायान रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगाता मेळून पावलाचेर उपराटले आनी ताका धरून नितिसला वोन गेले. ते म्हणाले, हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गल्ल्यो जुदेवाक सांगी लागलो, जुदेवानो, खंयच्याय अक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडिल्ल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन कान दितो आसलो. पूण हे शब्दाक नावाक आनी तुमच्या नियमशास्त्रा संबंद जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच ते इत्यार्थ करून घेया. तसल्या संगतींनी मेतेत जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना. अशें ताणें तांकां नितिसलांतले भायर केले. तवळ तांणी सक्तांनी मेळून सोस्तेनेसाक सिनगोगाच्या अधिकाऱ्याक धरलो आनी नितिसला मुखार ताका पपयलो. तरी पूण गल्ल्यो ह्या खंयच्याकी लक्ष दिली ना. पावल आनीकी 12 दीस कोरिंथांत रावलो. उपरांत भावांक आदेवस म्हणून प्रिसिल्ला आनी आक्विला सांगाता तारुदन सिरियाक गेलो. केंकरे पावतस ताणें आपल्या माथ्याचे केस सासयले, कित्याक तशी ताची आंगोण आसली. देवाचे उतार हे. देवाची वडुपकार. श्लोक. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. सुमेस जाणो ताळयो पेटा. बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक आख्या पृथ्वीचो अदीक व्हरतो राजा तो. श्लोक. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. परसांक आमचे आदीन ताणें केल्यान, हेर जातीच्यांक आमच्या पांयां तळा घाल्यान. आमचें दायज ताणेंच आमकां विंचून दिलां. हे वटपण जाकोबाक आपल्या अपरिमीत मोगान ताणें फावो केलां. श्लोक. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. संतसाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चडटा. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर सडत तुबेता. आमच्या देवाक वंदिया, ताका वाकना. आमच्या राया हसिया, ताका वाकना. श्लोक. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तान कश मोरान सुसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाव आनी अशें आपले महिमेन भितर सरूंक हे सगळे क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसले. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआम परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगू लागलो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुम्ही सुस्कार रडतल्यात, पूण संसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुम्ही दुखेस्त जातल्यात,
पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातस संवसाराक एक मनीस जल्मलो म्हणल्या संतोषान आपल्या सोसुल्ल्या कश्टांचो तिका उडास उरना. तुमच्या विशयांतय तशेंच. आतां तुमी दुखेस्त खरें, हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमचीं काळजां संतोषान भरतलीं. तो संतोष कोणूच तुमच्या लागसो काडून व्हरूंक शकचो ना. तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. देवाचें उतर. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दय मोगाच्या भयणी आनी भावानो, आपोस्तलाच्या देवदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले पयले वाचप आमी आयकत आसतना म्हाका भोगता कितें म्हळ्यार आपोस्तल प्रत्येक जण सांग पावलो क्रिस्ता खातीर कितलो वावुरता, कितले कश्ट भोगता. कोरिंतांत 1.5 वर्स थंय रावता, क्रिस्त वांजेल परगट करता. सभा जाण ताचे उतार आयकतात, कनवर्टी जातात, सभा जाण ताचे दुस्मान जातात. आनी ताका एकाने आनी एका तरान कश्टोंक दोग पळयतात. इतलें मात्र न्ही, ताका धरून गालियो म्हळ्यार रोमा शहराच्या आधिपती थंय फिर्याद म्हणून व्हरतात. तो तांकां आयकना. पावलो कांय करूंक तांचे वरवीं जालें ना तेन्ना सिनगोगाच्या अधिकारीक धरून बरें पोपायतात, मारतात. पळया ही चरित्रे गजाल. आनी थंय जावन पावलो सिरियाक वेता. हें कित्याक? क्रिस्ताचो वांजेल परगट करच्या खातीर, क्रिस्ताचें राज मांडून हाडच्या खातीर. हें आयकतना आमी कितें करता ही म्हणल्यार सवाल. पयस सभेच्या सुरवेर तेन्ना क्रिस्तांव मेळलेली ती दगदोनी आतां कितें आमकां कश्ट मेळटा ताका सरी केल्यार आतां तें कांयच न्ही. हे मूय समे साबाना म्हणयेत जाल्यार आमी भियेता. ते दळा क्रिस्तांव कॅटेगोमांनी बुयेरांनी जियेताले. मन जातींक धांवडावन मारलेले बरी तांकां मारतले जाल्यार सगळें उतार आसा माटतिरांच्या रगात क्रिस्तांवपणाचें बी म्हणून. कितलें तांकां मारलें गी तितलें आमच्यान तें चडलें. ताच्या बदलाक कश्ट आसात म्हणून भियोन भितर बसल्यार आमची जिणी नेसांतान जाता, आमचे संशय वेतात, आमीच आमचें राज बांदूंक प्रयत्न केल्यार तें राज उरना. आनी उरना म्हूण कितें केल्यार खंयच्या तरान आमी गेल्यार तें राज उरना. क्रिस्ताच्या राजा खातीर वावुरल्यार मात्र तें उरता. सुमेचें उतार हें. आमकां कश्ट आसात वय संपावलो की आसले, पूण ते कश्ट सदांकाल न्हय. आमकां देवान रचला, क्रिस्तांवपणां आपयला संतोशा खातीर, सस्नाच्या जिविता खातीर. आमचो जावन आसा बरवोसो तो. एक स्त्री गर्भेस्त जावन आसा, ती आशेता भुरग्या पळोवन, आपणाच्या भुरग्या पळोवन. तिका संतोश कित्याक ती गर्भेस्त जावन आसा. हय. आनी भुरग्या पसून जाताना आयच्या उतरां आमी आयकता ती कश्ट भोगता. तुमी जाणात जाल्यार भोगता कित्याक म्हाका हे भुरगें मेळटलें म्हणून. आनी भुरगें पळयल्या बरा तिच्या तोंडार संतोश येता, हांसो येता, कश्ट सगळे विसर पडटात. ताच्या की वर्त्या दारान आयचे कश्ट, जावं सैमाचे कश्ट, जावं बोवडता कशें भोगचे कश्ट, जावं खंयच्या तरान येवचे कश्ट, आमकां जमियान बसयल्ल्या संतोशा सरी केल्यार तें कांयच न्हय.
तर आमी आमची दिश्ट मुखार दवरची, सुमयान बसयल्या संतोषाचेर दवरची आनी धैर्यान मुखार वचचें. आमकां जर तर बळ पावना म्हणून आमकां बेन दिसता, आमकां येता क्रिस्ताचो आत्मो. ताका एक पवित्र आत्मो, म्हाका एक पवित्र आत्मो ना. आसा पवित्र आत्मो एकच. क्रिस्ताचो पवित्र आत्मो आमकां दिला आनी ताचें फेस्त बेगीन आमी करतले. त्या आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे जियोंक आनी आमचो बोवार्थ वाडोवंक आनी आमकां कितें सरस्पर देवान बसयलां ताचेर भरोसो दवरून जियोंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुरतो बापा, स्वीकार तुका ये बापा. उदारपणी आम्ही काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. उदारपणी आम्ही काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. घे बापा काणिको, घे बापा काणिको. काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुरतो बापा, स्वीकार तुका ये बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या नावातले बलिदान आपल्या मनात केलेली आमच्या रक्तातून सुरक्षा देवा, सर्वस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केला ती देणी आमी वगडायन जावच्याक आनी सस्तनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून व्हर. या आमी कल्तपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळच बापा, सर पददारा आनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासो फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदेक करून या उत्तीम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकाणी व्हरत्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्क बाली, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पास्काचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपून कायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोसा उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं, सगळा संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात
आपल्या सुकुशेन कस्टमरांचो संवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सस्ती कराराचे रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Povartă so good purgatoria. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगास येवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितिमकांत वाडय. जिवंत नसो बुलोस दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरल्या सुमेसांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मडी देवाची मेय संगती बघेवन झुजे दिसो पती बघेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवाले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें ते मागणें आमी आतां हांगा म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज सकाळी तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो स्पर्धो ग्रास आजम कांती आनी आमी आमची इश्टल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सिरकींचे मागणे आमच्या सुरंदराची जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान रयतले आमकां तुजे उदार काकोती सर पथकांतली सुटय आनी सर कानांतली वाटाय. की पृथ्वीने महिमा तुझी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशळ म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया.
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीचे जेवणा पयल्यान ती आमी सुमेस सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Sasmik sukat bangso Somya tuka Sevkat rekta Niya tuja Haura kon rauta Swagat tuka Awas deta Jivit muje Samarpita. प्रार्थुया. भूमोगाळ बापा दाळेन तुवें आमचे सोडून केले थंय दाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुना जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतर सांबाळ. हें आमी कळटपणी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गुणाची वाटेन सोम्या म्हाका सरय कुर्पी देण्यान तुज्या आत्मोमोसोन येतय. बेसांव घालून तुजी सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीसे
मोगान तुझ्या पेट कष्टात वाचताना सामोसो आता भुईमुचे करताना थंय म्हाका तुरा कष्टात वाचताना सामोसो आता भुईमुचे करताना थंय म्हाका तुरा शिकुनाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो लेटय बेसांव घालून तुजी सदांच म्हाका वागय शेळे काळीसे मोगान तुझ्या पेटय मोगान पुता सोवे अवकार आशीर्वाद दिव आमकां बघीन कुचाची कृपेन आमच्या दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.